बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूण तुमचे सव्य असो आणि तुमच्या आत्म्यात सव्य असो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जण एकलो आमी जेजूचो मोग कोत्ता म्हळ्यार फोट जावची ना. मोगान आसलोलो एक मनीस वो एक बायल आपल्या मोगा खातीर मोगाच्यो कोरण्यो करूंक सोदता. जितलो मोग व्हड तितलो मोगाच्यो कोरण्यो करूंक मोगी फुडें सोदता. पूण थोडे मोग कोतात आपल्या फायद्या खातीर, आपले कितें मेळटलें म्हूण. आमचो मोग जेजू सोवें कसलो? आमी खरेंच जेजूचो मोग कोत्ता जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे आमच्या काळजान भोक्ती करुया, बोरवाशाची गवाय जावया. आणि आमकां ह्या मिसाचो फावतो फोड मेळचे खातीर सुरवातेकूच आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकाय केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. एका सोद भाग्यो सदांच गोवा मरी सगळ्या देवतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्मरण देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाकूं सोरकी आणि शांती ताच्या बऱ्या बऱ्या मनाच्या उच्चा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका वाकाडटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या तोर वैभवा पासून आमी तुका दिवपासता सुम्या एकल्याच सोनी पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेरे बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू संसाराचे पाप काढताय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमची काकूट कर कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोवतो आमेन. प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा सुम्याजीच्या पुनर्जिवंतपणाचे मानाक भक्तीपणान हे संतोशाचे दीस संभरमूंक फाव कर. अशें जें कितें आमी उगडासान कोत्ता तें आमी सदांच बरें कन्यांनी दाखोवं. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याची एकवटान जियेत राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताज्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश परजेन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलोल्या जायत्या जाणांतले मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कोळ आर जाल्ली आनी थोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. सामारियेच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुजाल्यांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुवावांक तांचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत बावार्थ्यांचेर पवित्र आत्मो देवूंक तांणी मागणें केलें, कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पर्यान पवित्र आत्मो आजून देवूंक नासलो. तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जुवावान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब गायन करून जातलो. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. Ritumi vele somes monshando anonandevak tario petat. Ritumi velia somes monshando anonandevak ताळ्यो पेटात. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळ्यो पेटात.
सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता, तुज्या मानाक गितां घोडटा. येयात आनी देवाचीं कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घोडिल्लीं विजमितां आमकां थोटाक करतात तसलीं. जबाब: Pritumi velha sames monshano anonandeva tario petat. दर्याची ताणें केली सुकी बाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाल राजवट चलयता. जबाब: Pritumi velha sames monshano anonandeva tario petat. देवाची भक्ती कोत्तल्यानो, सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. म्हज्या मागण्याची देवान बेपर्वा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: Pritumi velha sames monshano anonandeva tario petat. भागवत पेद्रूचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, क्रिस्त स्वामी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बाळगितात त्या बोरवाशाचें कारण मागतल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब दियात दुलोबायेन आनी आदर मोनान आनी नितळ अंतस्करणान. हे भाशेन क्रिस्ता सोवें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाळयो करतात आपली सगलीं बोगलांटां म्हूण समजून ती लोजेक सांपडटलीं. आनी जर ही देवाची खोशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून खोस दोग भोगल्यार अदीक बरें. कित्याक म्हटल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरपराधी आसलो, तरी आसतना आमकां देवा सरशीं पावोवंक तो एकेच पावटी पातकाक लागून मेलो. पातक्यां खातीर मेलो. मनशा सैमा पोरमोणे ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पोरमोणे ताका नवो जीव मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे खातीर जियेतले. Sorvespor तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात आनी हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां
आनीक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सगळे सदांकाळ आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखोयना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे संगाती रावतालो आनी तुमचे भितर आसतालो. हांव तुमकां अनाथ कशें सांडचो ना, पूण तुमचेशी येतलो आनी तोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका आनी देखचो ना. पूण तुमी म्हाका देखतल्यात, कित्याक हांव जिवो आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यात. हांव म्हजे बापा सवें आसा आनी तुमी म्हजे सवें आसात, आनी हांव तुमचे सवें आसा म्हूण ते दिसा तुमकां कळटलें. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो मोग बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. आदिवस करचो वेळ पावलो. हें आमी आयकलां जायते फावटी. आदिवस करचो वेळ पावलो. जें कितें काम आमकां केलां तें काम दिलें म्हणटूच सदांच त्या कामा पासत त्या जाग्यार रावंक जायना. पोत्तून जाणें म्हाका धाडला ताचेशी हांवें पोत्तून वचूंक जाय. आयज सवा आयतार पास्कांचो आनी आदिवस करपाचो वेळ जेजूचो. आदिवस करचो वेळ पावलो. येता त्या आयतारा कसली परब? कांयच आयको येना, पूण तोंड बरें हालता, आयकूंक येना. देर इज नो कॉन्फिडन्स वॉट वी आर सेयींग. वी आर डावटींग वेन यू आर सेयींग. येता त्या तरा परब कसली? देव स्वर्गार वेता ती. देव स्वर्गार वेता ती. आनी ते उपरांत कसली परब? पवित्र आत्म्याची. हे भाशेन जावंक जाय जावपा हे भाशेन जावंक जाय. कित्याक थोड्यांक कांय समजना, पूण तुमी हांगासर लागीं आसात. तितलेंच न्हय, तुमी वाचप करतात, तुमी कुयण्या दितात, म्हणटूच तुमचें मातशें कन्विन्सींग जाय. कितें म्हणटा तें कन्विन्सींग जावंक जाय. कन्विन्सींग जावंक जाय. कित्याक दीस इज नॉट अ सर्मन, दीस इज ए हॉमिली. आनी म्हजो प्रोफेसर आमी शिकता तेन्ना हॉमिली मिन्स फॅमिली टॉक. फामील कशें आमी उलयता. हॉमिली मिन्स फॅमिली टॉक. फामील कशें उलयता. म्हणटूच आयज आदिवस करचो वेळ पावलो जेजूचो. आनी आदिवस करचे आदीं थोड्यो वस्तू ताणें आमकां सांगल्यात पिणान बांदू. पयलें सांगलां आमकां हांव एक बरो गवळी. बरो गवळी हें सांगलां आमकां. आनीक गवड्या शेळ्याक एक गोठो आसता आनी गोठ्यांत वचपाक एक दार आसता आनी तें दार हांव. तें दार हांव. ह्यो शेळयो भितर सरता दारांतल्यान आनी ह्यो शेळयो म्हज्यांतल्यान भितर सरत जाल्यार साल्वार जातल्यो. आय एम द वे टू फॉर साल्वेशन. ह्यो वस्तू ताणें सांगल्यात. गेल्ल्या आयतारान सांगलां आय एम ए डोर फॉर साल्वेशन. दुसरें सांगलां ताणें आमकां जाण आसा भिणांत बांदू. हांव सोत, हांव वाट आनी हांव जिवीत. हांव सोत, हांव वाट आनी जिवीत. सोत म्हणजे हांव फटयना आनी हांव फटोवना. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की आपणाचे एकलेच पुताक आमचे पासत दिलो.
आनीक जो ताचेर बावाड तेवता तो मरचो ना, सासनाक उत्तलो. हें सत, फटय ना तो, हें सत. दुसरें जावन आसा हांव वाट. जेन्ना तोमास म्हणटा आमकां वाट दाखय स्वर्गार वचपाची, आनी जेजू म्हणटा हांव सत, हांव वाट, हांव जिवीत. जशें हांवें सांगलां, हांव गोठ्याचें दार म्हणटा म्हजे उद्देशी कोण भितर सोदता तो स्वर्गार वेतलो. तिसरें भिणान बांदो जिवीत. जिवीत हांव दिवंक येयलां तें जिवीत दिवंक आयलां. आनी सुबाम इन एबांडन्स, सुबाम धाकटेंशें न्हू, इमटेपणां कशें न्हू, इमटेपणां कशें, सुबाम. जावं कुडी आटीन जावं ओतम्या आटीन. कुडी आटीन आमी जाणाव इतलो लोक ताच्या पाड्यार नासलो एका दिसाक, आनी ताणें ह्या लोकांची बूक मारली. लोक दादोशी जालो, कुडी आटीन दादोशी जालो. उपरांत होच लोक जेजूक सोदतालो, आनी जेजू म्हणटा हेच काणा खातीर वावरूं नाकात, आनी एक काणा आहा आमकां, ओतम्याचें काणा आहा, ताच्या पासत वावरात. म्हजेशी येता ताका भूक लागची ना, म्हजे विस्वास ठेवता ताका ताण लागची ना. हें हांव दितलो जेवण. म्हजे उतरां उद्देशी आनी म्हजी कुडी रोगता उद्देशी हें जेवण हांव दितलो. तर जिवीत, जेजू आमकां जिवीत दिता. ह्या संवसारांत जिवीत दिता आनी मत्तूचूय जिवीत दिता. आनी उपरांत सांगलें आमकां भिणान बांदो, चाकर दोनया परस सोडलो न्हय, चाकर दोनया परस सोडलो न्हय. दोनयाक दुमाळो दिलो जाल्यार तुमकांय दुमाळो दितले. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळच्या आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणा जायात. तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्या देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकर आपलो दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. ताणें म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळना जाल्यार तुमचीं सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां कोत्तली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. म्हणटच खरें देवाक ती वळखनात. भिणान बांदो, खरें देवाक ती वळखनात. त्या पासत दुमाळो सुरू जालो. जेजू तांय दुमाळो सुरू जालो. हो दुमाळो आमी जाणाव. 14 इस्तान आमी पळयत जाल्यार कसलो दुमाळो आमी जाणाव. हो दुमाळो सुरू जालो. शेवटाक ताका मरचें पडलें. तर दुमाळो सुरू जालो आनी दुमाळो हांवें घेतलो. दुमाळो दुमाळ्यान हांवें फारीक करूंक ना, दुमाळो बोगसण्यान हांवें फारीक केलो. सायबा ताका बोगूस ते नकोत कितें कोत्तात तें, कितें कोत्तात तें नकोत. उपरांत सांगलें तुमकांय दुमाळो दितले. आनी जेजू फाटल्यान कोण मेलो? पयलो कोण मेलो जेजू फाटल्यान? सांत इस्तेवां. पयलो मरपाक सांत इस्तेवां. ताका फातरायलो भिणान बांदो, फातरायलो. आनी फातरायतूच ताका मेलो म्हूण ओडून शारा भायर व्हेलो. शारा भायर व्हेलो. पूण तो मरूंक नासलो. आनी उपरांत भिणान बांदो हीं उतरां ताच्या तोंडांतलीं भायर सरता. सायबा ताच्या चुकीचें बोगसणें दी. ताका बोगूस ताचें चुकीचें बोगसणें दी. उतरां भायर सरतात भिणान बांदो. ताका मार, ताका हांस लाय अशें न्हू.
ताचें चुकीचें भोगसणें उरलेलें देव जाणा कितें करूंक जाय तें. देव कितें करूंक जाय तें देवाक खबर आहा, पूण आमच्या तोंडांतलें भायर सरूंक जाय, सायबा ताका भोगसणें दी. आतां ही झुजां आमकां पिडापीड दितात, जायते जाण पिडापीड दितात भयणात बांदून. आनी पिडापिडान हारीक करप न्हय. वायटान हारीक केलें जाल्यार हें झूज केन्नाच काबार जावचें ना. हें झूज चलत रावतलें, हें झूज चलत रावतलें भयणात बांदून. आमी जाणा कितल्या दिसांनी आमचे मदें चल्लां, हें झूज चलत रावतलें. तर म्हाका कोणें वायट केलें, हांवें पोतून वायट करप न्हय, कित्याक झूज काबार जावचें ना, सवस्काय आसची ना. जेन्ना हांव बक्षितां तेन्ना सवस्काय येता. जेजूनय केलें, सांतिस्तेवानूय केलें, पेद्रूनय केलें. जेन्ना पेद्रूक फातर आयलो आनी ओडून शारा भायर व्हेलो, पोत्तून पेद्रू येयलो शारान, कितें केलें सांगोना आमकां. कित्याक येयलो तो? भोगसणें दिवपाक येयलो. सायबा ताका बोगूस, सायबा ताका बोगूस, हें दिवंक आयलो. तर आमचीं झुजां सोंपतलीं जेन्ना आमी भोगसणें दिता तेन्ना सोंपतलीं, हें जेजू सांगता आमकां. आनी आयच्या दिसाक म्हणटा, तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यात. हांव म्हज्या आवयचो मोग कोत्तां, बापायचो मोग कोत्तां, आवयचो मोग कोत्तां, पण आवय आनी बापूय सांगता तें कांय आयकना, थिंगा मोग ना. जेन्ना म्हजो आवय बापूय हांव सांगता तें आयकता, थिंगा मोग आहा. स्तोत्रान मोग जायना, कोन्यान हो मोग दाखोवंक जाय. आनी जेजू म्हणटा, जो म्हजो मोग कोत्ता ती म्हजी आज्ञा सांबाळटलो. हांव बापा कडेन आनी तो तुमकां आनी एक शारोती दितलो. जो वेळ पावलो वचपाचो, तुमकां अनाथ साणिना, तुका अनाथ साणिना. हांव पवित्र आत्मो धाडटलो. जेजू म्हणटा, हांव पवित्र आत्मो धाडटलो. आनी हो पवित्र आत्मो तुमकां उरलेलें शिकयतलो. कितें हांवें शिकोवंक ना तें शिकयतलो. कित्याक हांवें कितें शिकयलां तें बाराबर सांगल्यार तें तुमकां चड जातलें. घेवंक जावचें ना मनांत घेवंक जावचें ना. म्हणटच कितें उरलां शिकोवपाचें तो तुमकां शिकयतलो. आनी हांवें शिकयलां तें तुमकां उगडास कोत्तलो. हांवें शिकयलां तो उगडास कोत्तलो. म्हणटच आदेवस कोत्ता आसतना वस्तू सांगता. तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पडेना आनी ताका वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तो तुमचे संगाती रावतालो आनी तुमचे भितर आसतलो. हांव तुमकां अनाथ कशें साणिना, पूण तुमचेशी हांव येतलों. हांव पोतून येतलों, तुमचेशी येतलों, तुमचे मदें आजीर आसतलो. आनी थोडोच वेळ आसा आनी संवसार म्हाका देखचो ना, पूण तुमी म्हाका देखतल्यार, कित्याक हांव जिवा आसा आनी तुमी जिवे आसतल्यार. जेजू आमचे मदें आहा, आमी जाणा भयणात बांदो बोकरो मिसांत आनी देवाच्या उतरांत आमचे बराबर आहा. आमकां सांडूंक ना तेणें, अनाथ सांडूंक ना. हांव म्हजे बापा सोबे आसा आनी तुमी म्हजे सोबे आसात आनी हांव तुमचे सोबे आसा म्हूण त्या दिसा तुमकां कळटलें. म्हजी आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता. आनी म्हजो मोग करता ताचो मोग म्हजो बाप मोग करतलो आनी ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तर ही निमणीं उतरां जेजूची सर्गार वेच्या आदीं मनान धरुया. जें तुमकां उगडास केला ही उतरां मनान धरुया. आतां बातिजाद आहा, कारिज्मा चेडूं, हिंदू चेडूं, ताणें येवन सांगलें आमकां आपूण क्रिस्तांव जावंक सोदता. आनी जेन्ना ताणें म्हणलें क्रिस्तांव सोदता, पण आपूण म्हणटा सेंट एंड्रू गेल्लें थंयसर. ताणें सांगलें तूं चिकले पडटा. म्हणटच म्हजो न्हवरो क्रिस्तांव, हय की ना?
क्रिस्तांव. 48 काजार जातलें तें. तर म्हजो न्हवरो क्रिस्तांव म्हणटच म्हाका क्रिस्तांव जावंक जाय. तयारी केली ताजी. फुडें 1 म्हयनो हांवें तयारी केली ताजी. आनी तयारी कोत्तूच तें आयज विडांत बांदू हे 3 संस्कार घेता. सॅक्रामेंट्स ऑफ क्रिस्टियन इनिशिएशन म्हणटा तेका आमी. बावतिझम, क्रिस्म आनी कम्युनियन हे 3 सॅक्रामेंट घेता. बिस्पा लागीं आमी परमिशन मागूंक जाय आनी बिस्पान आमकां हें परमिशन दिल्लें आसा. ताका हे 3 सॅक्रामेंट दी म्हणून हें बिस्पान आमकां दिल्लें आसा. उबे रावया. आतां आमी भारताची मागणी कोत्ता आनी उपरांत ही संपली म्हणटच तूं येवन बाळाची मागणी कर. कोण मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र स्नान घेतलेल्या भुरग्याक ताच्या आनी ताचे मोदनीक भारतांत सुमे क्रिस्ताची काकूत मागुया. आमचो जबाब जावन तुजे कोडे मागता आयक आमकां म्हणुया. सुमया जे मरणान पुनर्जीवन दिव्या पडजोडान ह्या चेवडा पवित्र स्नाना वरवीं नवो जोल दी म्हूण आनी पवित्र सभेन ताका मेळूंक दया कर म्हूण तुजे कोडे. पवित्र स्नाना आनी क्रिस्मा वरवीं ताणें विस्वासपणाचो पाठलाव करूंक आनी शिवोर्दांत साक्षी जावंक आदार दी म्हूण तें भाग्यवंतपणी जिवन सर्गी संतोश भोगूंक पाव म्हूण हे भुरग्याक तांची मोदन भोव करून आनी ताची इश्टां ताका पडजोडीक देख जावची कर म्हूण तांचे कुटुंब सदांचे मोगान सांबाळ म्हूण पवित्र स्नान करपा आमा समेस्तांताय जिवी कर म्हणून लिओ आमच्या पाप सायबान, फिलीप नेरी आमच्या गौली बापान आनी सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पान, आमचे फिरगोजेच्या पाद्रिनी आनी सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक पयली स्वात दिवन पवित्र सभेन आपले मिसांव वळखून क्रिस्ती बाबार्थ्या तशें दुसऱ्या बाबार्थ्या सवे एकवट हाडूंक बाबुल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचो सरकार चलयतल्यांनी आपणाक पोरजेचे आनी देशाचे सेवेक विंचून काडल्यात म्हूण मनांत दवरून उदरगत करतात त्या मनशां आनी पर्यावरणा खातीर ते वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी हांगा आजीर आसलोल्यांनी चेसूक चिटकून रावप म्हणल्यार आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक सहकार दिवप आनी तेच बरोबर आमच्या बेसा प्रमाणे देवाचें उतर परगटपाचें मोन वळखून आमचे पवित्र सभेंत आमची जबाबदारी पाळल्या पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया. आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी संवसारी मोन पयस करून जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक आनी जेजूच्या जिवितान रीग घेवन बऱ्या कोरण्या वरवीं आमचें जिवीत फुलोवंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान
आमचो जबाब जावन दी, आमचे पासत विनोदी कोर. म्हणुया. आमचे पासत विनोदी कोर. भाग्योंत मारे देवाची माये. आमचे पासत विनोदी कोर. भाग्योंत जुझे. आमचे पासत विनोदी कोर. भाग्योंत जॉन बातीस. आमचे पासत विनोदी कोर. भाग्योंत पेद्रो आनी पावलो. आमचे पासत विनोदी कोर. भाग्योंत फ्रांस शावेर. आमचे पासत विनोदी कोर. सगळे देवाचे भाग्योंत तांदो. आमचे पासत विनोदी कोर. सोर पदवीदारा सासना देवा आमचे वेली सैतानाची पडी मोडूंक आनी मनशा काळो कांतलो काडून तुज्या राजाच्या पळजड जुवाडांत हाडूंक तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागताय भुरग्याक मुळपातकांतलें सोडय, जे भैवाचे मंदिर कोर आनी पवित्र आत्मो ताचे तांय बिराड करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. क्रिस्ता सरोंडाच्या नांवान तुका सोडयतेला मागता. तो आपले शक्तीन तुका बोलवंत करूं तो जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. आमी उदकाचेर आशिर्वाद मागता. मोगाळ बाबळिंदो सुद्दां देवा उदकान पवित्र आत्म्यान आमकां हे कारिज्माक नो जीव दिव म्हूण मागुया. देवा तुजें नांव दिसते पदवेंत संस्काराच्या कोणावरीं तूं विस्मितां करता. हें पवित्रान कृपा आमकां दाखोवचें उदक तुवें तयार केलां. देवा सर्वेसयत पवित्रांची सोको तुका लाभोशी करूंक तो पवित्र आत्मा उदकाचेर वचतालो. देवा बुट्टेच्या उदकान नवे जल्माचें रूप आमकां दाखयलें अशें एकाच आनी तेच उदकान अगुणी जिविताचो नाश करून शुगुणी जिविता उरोम दिलोय. देवा आब्राचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्या पांय भिजयनात उतरून फारावाच्या गुलामपणान तुवें सोडयले अशें पोरजेक पातकाचे गुलामपणान सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो उपकार केलोय. देवा जिवांच्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माकलो तो कुर्सार मुखळटणा आपल्या सोडवणीचे रोगताचें उदक व्हांवशें केलें आनी आपले पुनर्जो फ्रांसिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगळे परजांक म्हणजे सीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे स्नान दियात. जे पवित्र सभेचे दीस घाल स्नान संस्कार जर तिका उक्ती कर. जर सारक्याच रोजल्या मनशान पोन्ने मेड्यापणान नितळ जावन उदकान पवित्र आत्म्यान जिवी घेवच्या पवित्र आत्मे उदक तुजे पुताचे कृपेन भरूं. बापाय उदकाचे जोरेन जे पवित्र आत्मे सोबत भरून मोगाळ बाबळिंदो तुमी हे आमच्या चेवळाक वचनांक हांगा हाडला. उदकान पवित्र आत्म्यान नवरी देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातकावणें ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भारतान ताका वागोवंक जाय. तुमचे भारताक लागून जबाबदारी तुमी घेवंक तयार आसत जाल्यार तुमी पवित्राची भासावणी नव्यान करात, पातक सोडात. पयसुबीचो भारत जेजू क्रिस्ता थंय उचारात. तेच भारतान तुमच्या भुरग्याक स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळे ताचे कन्याक से दीस तूं म्हूण सैतानाक तूं पाठ करता वया आनी सगळ्या ताच्या कन्याक
आनी सगळे ताचे बुलोवण्यांक सत मानता. सुद्र बापा स्वर्गांचेर वचणाराक तुमी सत मानतात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत हांकां मध्ये जल्मलो, ताणें कोश मरण सोंसलें, ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें पुनः जिवन जालो, बापा जिवा बसला, हे आमचे सुम्याक तुमी सत मानतात. पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचें एकतार पातकाचें भक्षण कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवी तुमी सत मानतात. हो आमचो बाट, होच पयसुबेचो बाट, उच्चार आमकां ओडवीक आनी उमान भोगता आमचे सुम्याक क्रिस्ता सवे. आमेन. आतांच आमी सगळ्यांनी उच्चारलेल्या पयसुबेचे बार्थ आनी कारिज्मा पविस्नान घेवंक तुका खुशी आसा. देवा, आमचे सोडिच्या बापान तुका पातकान सोडयला, तुका आनी पवित्र आत्म्या जोम तुका दिला आनी आपले पवित्र पर्जीन तुका स्वागत केल्या. जेजूक ताणें यादनीक प्रवादे रायम मागलो, तशें आतां जेचो जिवो सांदो जावच्याक सासणे विताका मेळच्याक तोच बाप तुका सोडयतलो आनी मागता. आमेन. Sure. Carisma tu novi rosna zalain Krista tu neslain, i dovi neson Kristi वडविकेची बायली कोणा जावं, ते तुज्या सोयऱ्यांदाऱ्याची कोणीच्या देखीच्या आदारान सासना जिविता पावपर्यंत निर्मळ सांबाळ. आमेन. घेया तू जुवाड क्रिस्ताचो.
मोदोनिंदो उजवाड सुद्दां सोल्ट सांबाळूंक तुका नेमलां. हे आमच्या कारिज्मान क्रिस्तांव जुवाडिला सुमी येता तेन्ना सर्गीच्या राजांत सगळ्या भक्तांबर ताका भेटच्या उजवाडाचें भुरगें कशें तें सदां चलूं आनी बाळ दितली पेटलेली सांबाळूं. आमेन. वेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्याक जीब दिली तशेंच तुका देवाची नेमी तुका आयकूंक आनी पाव करूं. आतां आमी पयलो साक्रामेंत ताका दिलो बावतीज. आतां आमी ताका क्रिज्म दिता. क्रिज्म हे मागणें कोत्ता आमी. मोगाळ भाव भणिंदो, देवान आमच्या बापान पयसनाना वरी हें आपल्या चाकराक सांजिविताक जोडून दिवन आपलें भुरगें केलें. ताचेर आपल्या पवित्र आत्म्याक धाडून ताचो बाड तीर करूं आनी आपल्या पुता जे क्रिस्ता सारकें ताका मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. सोर पदवीदार देवा, आमचे सुमेर क्रिस्ताचे बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या चाकराक पातकांत सोडोवन तुवें पूर्ण जोडून दिलाय. तर पवित्र आत्म्यान ताचो शराती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गोठाय, समजणी आनी भक्ती ताका लाबय आनी तुज्या भिरांतीन ताका बोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आत्म्याच्या देण्याची शांती तुमची सगळे आसो. बसूया आमी. 2 संस्कार ताका दिले. तिसरो संस्कार मिसाचेर ताका मेळटलो. मेटोने गीत गाऊया. C1, पेज नंबर 28. C1. आमचे दोनातो बारो सर्वेस पोरा पेटोया. आमचे दोडे उबारो देवा वार पळोया. आमचे काळीज उबारून देवा ताच्या मोगाचा कोसा
जिवीत दिवपी गाना घेवना आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्परा पेटोया आमचे दोळे उबारून देवा वार पळोया आमचे कालीस उबारून देवा कांसाक मेळोया ताच्या मोगासार पोसां आमचो मोग पळोया. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पला बलिदानाचे दाना सांगाती आमची मागणी जे मुखार सोडूं अशें जे देण्यांत शुभ निर्मळ जावं व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवंक आमी पुर्ती जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं, तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परा दाय भरता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सूर काळेम तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून उत्तम काळा मोहिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जाला आमची पासकांची बोली. ताचे वरी पुर्विल्लो यूग संपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सुपून नायक पावलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासताचे मुखार तशेंच सर्गीचे सर पदव्यो आनी देवतां दोलबा तुका वाखाणणेची गीत सांगाती तांबन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोळापणीचे पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दानां पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून तो आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक
तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या आमी हो उलो खाता आनी हे काशींतले पियेता तितले पावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगटा. देखून सर्वेस्परास मेघ्रिच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी आतां जिविताचो उंडवान सोडूंचे कास तुका भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा सिमियांव आमचे आदारी गोडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपण बोरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर जे काकुत्या उतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें बागेवन तांकां आमरिद्याची मागीर संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोता बागेवन जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय संगा आतां तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनान. आमच्या सुम्यान मागणें शुक्र शिकयलें मागणें आमी तीर घेवन म्हणुया. आमच्या पास तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाला तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे झुजलेल्यांक बक्षटा कशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. द्वैगयुताचो वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अवतरयतले आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सुरा कातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो शेत राजभोत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या बरोबर येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेल्यार गीत घेवया D7 पेज नंबर 50 D7. Deus amamos a आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून
समजूं असा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थया सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जन्मपणान तूं आमकां सासन जिविताक नवी करताय पासकांच्या संस्काराची फळां आमचे ताई चोडोय आनी सवणीचे खाणाची गोठाय आमकां आमचे काळजा मनान भर क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं बसुया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 27,270 रुपया. येता त्या इतराक पयले मीस 6:45 मांडावळ करपाक सांत फ्रांसीस दे आसिस इग्रेजा 1 आनी 8:30 मिसाची पॅरिशूट. कुर्साची बोजण बुधवारा दीस सकाळीं 6:30 जातली. शुक्रार दीस सकाळीं 6:30 जातली. सोनवारा दिसा इंग्लीश भाशेन मीस 6 आनी आल्त दाबोली जातले आयतारा दीस सकाळीं 7. आयज कातेकिस्तांची मिटींग आसली 8:30 आनी आवय बापायची. सोमारा दीस 6:30 फेस्त दाबोली कपेलांत. 13:05 23 उपरांत मीस जातले रेजिना मुंदी मोनुमेंता लागीं चिकाली स्पोर्ट्स क्लब फातिमा सायबीण पासत.
17 मायाच्या आयतारा दीस पॅरिस यूथ मिटींग 8:30 वरांचेर. आमी जाणा आमचो पादिगार येता आनी नवो पादिगार येता. हँड ओवर म्हणटा आमी, हँड ओवर करूंक जाय. येता तेका हें जातलें वेळान बांद 20 तारखेर मायाच्या सांजे 4 वरांचेर. क्रितमिसा 14 8 वरांचेर जॉन ग्रासियाना फारियाच्या पासत पयल्या वर्साचें. समुदायाच्यो मिटिंग्यो आयज संत रिजा कालकाता देवसा घरान आद्रियान दसोजाच्या घरान 4:45. तेज भाशेन आदाग्नेल समुदाय आसोय जेम्स दा कोस्ताच्या घरान 5 वरांचेर. तेज बरोबर मंगळारा दीस सांतान समुदाय माटवें पेदाद गामा 6:30 वरांचेर. आमी जाणाव फातिमा सायबिणी आमचे फिरगोजेन येता 15 तारखेर 5 वरांचेर. आनी प्रोसेशन, हे प्रोसेशना दोतोनीची भुरगीं आनी कातेकिस्तां 5:30 वरांचेर मीस आसतलें. आनी रेलिक्यो जे सेंट फ्रांसिस्काच्यो आचोमां 16 6:30 वरांचेर सकाळीं जावन आसा मेडिटेटीव रोजरी नियाळाची तेस. 7 वरांचेर मीस. 9 ते 12 मेडिटेटीव तेर्स आसतलो, जे कोण म्हणटा ताचेर नियाळ आसतलो. आनी हाका वांटो घेवपी सॅक्टर 1 आसोय दोंगरी, दुसरो आल्त चिकाली जिना पेंटा फोंडवे, आनी तिसरो इग्रेजा 1, 2 आनी लेजन ऑफ मॅरी. हें जातलें सकाळीं 9 ते 12. सांजे 3 ते 5 ते भाशेन रोज तेस आसतले. कोत्तेले देवसा आनी डॉटर ऑफ सांता रिता नाकिली आनी दाबोली. उपरांत सांजे 6 ते 7 इंग्लीश भाशे मीस आसतलें. उपरांत रेलिकीचो उमा आसतलो. 17 आयतारा दीस 7:30 मीस. 8 वरांचेर तेस आसतलो. 8:30 वरांचेर दुसरें मीस. 10 ते 12 तेच भाशेन नियाळ आसतलो हे कोणाचेर रोजरीच्या. आनी करपाक जावन आसा आल्त दाबोली यूथ रेजिना मोदी आनी कातेकिस्त. ते दिसा 17 आयतारा दीस 3:30 ते 8 आमी तयारी कोत्ता विजीत फिरगोजेंत आमचे सायब मायक आमी हें पुरसांव काडटले हांव आनी परतून इगोजेंत हाडटले हांव. हें जातलें पुरसांव आमचे कॉलॉइस्टर कार्मेल त्या कोयताकोच्यान आल चिकाली सेंट एंटनी चॅपल देवसा गरेजा रेजिना मुंदी आसोय दोंगरी आसोय नाकेली दाबोली. 18 तारखेर 7 वरांचेर मीस. 7:45 तेस आनी 8:15 सायमाय ही मुर्ती वेतेली. आनी हें करपाक फिरगोसकार भुरगीं आनी तरणाटी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. किरीत आशिर्वाद क्रिस्म घेतला ताच्या पासत आमचो जबाब जावन दिया. आमेन. देवान आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यात. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं, आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेजू क्रिस्तान त्याच्या पुतान स्वताचो आत्मा पयसुबेंत रावतलो म्हूण बासायला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो बार्थ उच्चारूंक आपले शक्तीन तुमकां बोर दिवं. पवित्र आत्म्यान सिसांची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयलीं. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं, तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी विघ्ना विणे देवाच्या राजाच्या संतोशाक तुमकां पावूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.
शेवटा गीत गाऊया F12 पेज नंबर 91 F12. Alleluia, alleluia.